Movin Bab, what was your age when you had your first beer? त्या वेळार I was hardly, I think, 28 years old. सामकी भुरग्या वयार मरे स्टार्ट केल्ली पहिली बियर. आता हे काळात माकडाचो खानो, मंकी शोल्डर. बहुत महंगी है स्कॉच गोवा में. हम आपको सस्ते में देगा. आप हमको सस्ते में स्कॉच दे ही नहीं सकते गोवा में. रॉयल चॅलेंज तुका. इट इज अ बिग चॅलेंज. कित्याक बिग चॅलेंज? बिग चॅलेंज हांव कित्याक म्हणटा की कित्याक कितें खूब दाट चॅलेंज आसता म्हणून. वी आर अ फेडरल स्ट्रक्चर. No, we are not federal structure. We are imperial blue structure. Hey, what is this? तुझे न्यू आता हे बार ओनर गिरायक टायट टॅक्सी करून घरा. What is this? This is the beginning of our term. बदल दिसता. बदल हाडपा जाय. ये बदल है की बदला है? एक बदल हांव हाडपा सोदतां. आज हांव तुजे कार्यक्रमां अनाउन्स करपा सोदतां. नाका 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 प्लीज आनीक अनाउन्समेंट करूं नाका. अरे आमचे मातशे नीज गोंयकार जे बार ओनर आहा, नीज गोंयकार आमचे बार ओनर म्हाका पळोवन वचना. तूं म्हणटा बाराचेर कमीत कमी घे आनी बेगीन कल्टी मार. हांव सांगपा सोदतां जाता तितले. भावीन आमी सोरोप येवन टायट जातले आनी बारकार आमकां गाडयेन बसोवन ट्युरिस्ट टॅक्सी करून घरा धाडटलो. हे बेश्टे ते बारकाराक बेश्टे फुकट सवाय त्रास न्हू हे. म्हणजे म्हाजो असो विचार रे. जे विचार तुजे आसा व तुजी बुद्धी ती गोंयकारां पासत तरी तूं वापरतलो, गोंयच्या पासत तरी वापरतलो जाल्यार म्हाका दिसना कितें डिफिकल्टी येवपाक शकता व कितें आमी त्रास भोगतले म्हूण. तुका मरे ग्रावंड रियलिटी खबर ना कित्याक तूं बसना न्हू. आमकां खबर आहा ते. वाय बार ओनर वील टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टायट मनीस. सी अल्टिमेटली इट इज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी. लोकांचे सोड हांव म्हाजे उलयतां. हांव हांगा जांबोला जालो काय म्हाजी बायल, म्हाजी सक्की खाशा बायल म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार ना. बार ओनर म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन गाडी करून तुवें केन्ना पळयलां की एक नीज गोंयकार हाफ बॉटल मारल्या आनी टायट जाला आनी वाटेर पडला अशें केन्ना जालां? हांवें पळयलां. हे तूं आतां बेश्ट कितें उलयता? अरे आमकां गोंयकारांक वी आर ब्लेस्ड वीथ द लिवर ऑफ स्टील. म्हाका आनीक जाय. गो अहेड म्हणपाचें हेर ती पळय हाव इट वील बी यू नो. म्हणजे सोऱ्याचें बील जालें 400 रुपया आनी हिंगा टॅक्सी पडटा 2000. सो वॉट सेन्स डज इट मेक? अबय तुका कळ्ळें मरे आतां हांव कितें सांगपाक सोदता तें. आतां हाचें सोल्युशन कितें? 4 people or 5 people can share the taxi. 4 or 5 people टायट जातकूच टॅक्सी शेअर करून घरा वयतना वाटेर पिवपाक बसचे ना? हो प्रश्न जो तुमी विचारला तो खूब खूब म्हत्वाचो. आय ऑलवेज आस्क महत्वाचे प्रश्न. आय नेवर आस्क फालतू प्रश्न. मोविन बाब, लिकर इंडस्ट्री एकूच इंडस्ट्री उरली आतां गोंयांत. तुमी ह्या लिकर इंडस्ट्री कडेन कशें पळयतात? बरे इंडस्ट्री, नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री. फाल्यां हांव ट्रॅफिक वायलेशन करता बट आय एम मोविन्स गट. वाय शूड यू पे द फायन? यू विल नॉट बी पेईंग एनी फायन. म्हजो लास्ट प्रश्न. म्हाजे कडेन वेळ भरपूर आहा पण म्हजो लास्ट प्रश्न तरी. आमी फायर जाले, टायट जाले जाल्यार बार ओनर टॅक्सी हाफयतलो आनी आमकां घरा धाडटलो. समजा आपल्याच बारान बार ओनरूच टायट जालो, फायर जालो, ब्लास्ट जालो जाल्यार मागीर तेका कोण गाडयेन बसून धाडटलो घरा? हे पळय आन्सर ना तेजे कडेन. म्हाजे प्रश्नच तशें आसता न्हू. हांव केन्ना बेश्ट अशें हेजे आन्सर हांव दिता. मिठाईवालो आपल्या दुकानार बसता हेजो अर्थ तो मिठाई खायत रावता अशें ना. आपूण जो कितें प्रॉडक्ट विकता पळय ते प्रॉडक्ट तो ओनर आसता पळय तो केन्नाच हें करना. तशेंच बार ओनर सुद्दां आपल्या बारार केन्नाच बसून टायट जायनात. अपवाद 1-2. कित्याक खूब स्टडी आहा म्हणजे खूब रिसर्च आहा गहन. म्हणजे भितर डीप वचून हांवें सामकें अशें बुचकाळी मारून सामकी बुडोवन भितर हांवें स्टडी केला मॅटर सगळें.